इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबानोन सुफळ जावंक पावचो ना दिसता, आनी सुफळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा भेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवें ओदीक संतोसतलो. सगळ्याहून दुर्बळ ती इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवें कुशाळकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं, आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्या गुन्यांवकार करतात तीं, आनी दारवंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं, आनी आडगां सांगून नीट मनशाचो खटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव आब्रामाचो सडवणनार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लज भोगची ना, ताचें तोंड हळदुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें, आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव तीं वाखाणटलीं, आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात तीं जाणवेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं, आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पोराची दयामया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर, आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. उद्गार. पळय, आमचो सुमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो, आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतलो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले, दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कोर.
आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? तांणी म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावन दी. आनी तांचे दोळे उगडले. आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.